पुछताछ केली. पुछताछ केल्या उपरांत कितें मेळटा? दर एक स्टेटान इलेक्शन आहा, राहुल गांधी तो ब्लू आय बॉय ताका डिपीट करप थंयसर दर एक स्टेटान. आतां डिपीट कित्याक करपाक? तिकेट सेलकाक घालपाक, तिकेट जिंकप, 5-5 करोडांनी तिकेटीक जिंकप, तितूंतले मागीर वयर पावप. म्हाका गूळ आसा 2007-12 पासून जेन्ना दिगंबर कामत आशिल्लो मुख्यमंत्री गोंयचो, म्हाका दिसता तेदो तुमी चोयशे आशिल्लो दर एक म्हयन्याक दिगंबर दिल्ली जावतालो गांधी फॅमिली मेळपाक. म्हणटच हिंगा तेच चलत आतां. दर एक स्टेटान इलेक्शन जाता, एका डेप्यूट कोताय, कलेक्शन फूल सिंग तिकेटीचेर. मागीर जो मनीस 5-5 करोड दिवन तिकेट घेता ते इलेक्शना टायमार इलेक्शना मागीर वेळार पार्टीचो फंड म्हणजे 20 लाख धाड. आतां 20 लाख आनीक इंटरमिडिएटर आहा तेकडच्यान धाडप म्हणजे पार्टीन 20 लाख धाडले तुका. म्हणजे हे आतां पार्टयेक हिंगा 5 कोटी दिले म्हूण ते दिसती पडनाय, पूण 20 लाख दिले म्हूण ते दिसती पडटा कित्याक पार्टीन धाडले 20 लाख. सो हे कर्तुवां आयज ही चल्ल्या. आनीक आतां इलेक्शन लागीं आहा, समवेर इन डिसेंबर और नोव्हेंबर, म्हाका दिसता नोव्हेंबर 2026 सावन म्हाका दिसता फेब्रुवारी मार्चा तरी आफ्टर 2027. सो आतां ह्या मनशाक परत डेप्यूट केलो ह्या प्रेसिडेंट म्हणून काँग्रेसाचो. ह्या कामाक लागून नाजाल्यार तुमीच पळया, ज्या मनशाचे प्रेसिडेंटशीप घेवंकूच ना तेच पयलो स्टेटमेंट केलो. आमकोडे 40 मतदारसंघांनी 40 आमदार जावपाक रेडी आहा, कॅन्डिडेट रेडी आहा म्हणून हेणें ऑलरेडी हूक घालून दवरलो आहा. सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीन रेडी करून दवरलो आहा कोणाक कितें करपाचें, कितको घेवपाचें. आतां जो मनीस 4 वर्सां गोंयांत ना 4 वर्सां, तो अमित पाटकारबार आहलो 4 वर्सां तेणें प्रेसिडेंटशीप काडल्या. कितें बूथ लेवल कितें आहा तें ऑर्गनायज तेणें केलां. पूण एकाच मात हो आयज प्रेसिडेंट जाता आनी आमकां आपल्याक म्हणटा 40 आमदार 40 कॅन्डिडेट रेडी आहाय 40 मतदार. हें कितें सांगता? हितून कितें दाखयता? पूण हें सगळें सेटींग करून दवरलो आहा. आनी म्हाका दिसता आयज तो चार्ज घेवचे पयलो एज अ प्रेसिडेंट म्हणून तेणें हें सुद्दां जाय बाबा कितले ब्लॉक डिजॉल्व हें जाले, सोडून गेले, रिजायन जावन गेले, ऑफीस बेरेर सोडून गेले. ह्या मनशाक लज मुट्टी काडपाक जाय आशिल्ली आनी लज ह्या मनशान देवंक जाय आशिल्लो. बाबा तो लोकांक धर नाका, तो ऑफीस बेररांक हे 4 वर्सां एकठांय रावन पार्टी कशी जाल्यार मनशान सांबाळ्या, ऑर्गनायज केला. आनी जर तो भायर सरून वयताय जाल्यार हें चिंतपाक जाय हें लजीची गोश्ट. हेणें एक स्टेटमेंट करून सांगता जालो बाबा आपण चार्ज घेयना, कोणाक दिया आनी कोणाकूय दिया म्हणून दिवपा जातालें. पूण आयज आमकां जाल्यार आनीक हिंगा ह्या हेंगे कर्तव्या प्रमाणे आमकां जाल्यार दिसना आनी खंयचें सरकार हिंगा हे दुसरें करपाक चिंतता म्हणून वो काँग्रेसाक हिंगा बदल करपा आहा म्हणून तपासत आमी म्हणटा आहायच पॉलिटिकान. आमकोडे ऑर्गनायजेशनां जे परी आमी आयज दिसाक सावन एक थोडे दीस एक 15 दिसां भितर आमी एक थर्ड फ्रंट घेवन भायर सरताय. आमकां दिसलें बाबा हें मुखार चलपाना, हे पक्षाचे सगळे फुटोन. इट इज नॉट युनिटी, इट इज ग्रुपिजम. एक पक्षाक 4-5 ग्रुप आहाय म्हणटात युनिटी जायना, हे ग्रुपिजम जाता, फुटप सगळें कांय ना. सो आय डोंट सी देर इज एनी पॉलिटिकल पार्टी हू इज इंट्रस्टेड ओ तांकां खंयच्यान हें करून दवरलो जाल्यार बाबा हे मुखार तुमी अशें करून एकठांय रावची न्हू, मुखार आहा तशें चलता म्हूण हें चड नजरे येता. आनी लोकांच्या शांतीन बाबा गोंया बरे भाशेन चलचें, एक फुडल्या 5 वर्सांक बरो सरकार दिवचें म्हणून आहा जाल्यार हें म्हाका जाल्यार खंयच्यान दिसती पडना. ते पासत आमी जे सरकार आयज चलता जो ओपोजीट खंयचोय सरकार आमी तांकां दितले. ह्या सरकाराक ओपोजीट खंयचो ते सरकार आहा ताका तेंकां दितले आनी तें सांगत रावतले. आयज गरज आहा एक थर्ड फ्रंट, एक फुडसर एक बरी एक एकठांय सगळे वेगळे पार्टी एकठांय जावन बरी भाशेन इवन ते ग्रूप आहा ते फुटोन तर एकठांय जावन एक मतान तर फुडें वचत जाल्यार आमी कितें करूंक शकतले, बदल हाडूंक शकतले. नाजाल्यार ह्या आयची कर्तव्या चलत ते भाशेन पॉलिटिकली सर्कलांक पॉलिटिकल पार्टीनी म्हाका दिसता कांय बदल हाडपा आहा म्हणून. कित्याक
हार्डली आणि हे सगळे पावटी ओके आमी आयज हांव हिंगा क्लियर करता म्हाका मेंबरशीप ड्रायव्ह करूंक लायली हांवें 7,000 बाणावले मतदारसंघात 7,000 हांवें मेंबर केले आनी डिजिटल करूं ना हार्ड कॉपी सगळे फोटो लावन सगळे डिटेल दिवन दिले आतां लास्ट तिकेटी उरल्या 4 दिवपाची उरलेल्यो एक बाणावली एक नुवें आनी आनीक 2 मतदारसंघ जो मनीस काल पासून TMC नाशिल्ले ताका इंदा करपाक सांगप गिरीश सांगता हायकमांड म्हाका सांगला म्हणून तूं मातशें इंडक्शनाक राव म्हणून म्हाका इंडक्शनाक उबो रावपाक काय ना कांय दिसांनी मागीर तुमी जाणा आसतले तेमी इलेक्शन ऑफीस घातलेले पाट्यार म्हाका पाट्यार आपोवप तो गांडुराव आहलो तो तेंचो कोण गांडुराव कोण तो हांव नगो गुंडुराव सॉरी गुंडुराव ओके सो तेणे आपोवप आनीक म्हाजें फायनान्शियल स्टेटस विचारप म्हणटा हितून कितें सांगता हितून सांगप कितें ऑफकोर्स कितले मागले म्हाका दिसताले तुका पार्टी फंड म्हणून कितें दिवपाक जाता म्हाका तेंच म्हाका लॉस दिसली जेन्ना 4 पावटी निवडून येयलेले आमदारांक तुमी अशें विचारप आमी काम केलें तुजे पार्टी खातीर कोण प्रियांका गांधी येता म्हणून आखें आमी बसो भरोवन लोकांक धाडप खंय मुखर्जी स्टेडियमाचेर राहुल गांधी हाडटा थिंगा बसो भरोवन घालप आमी 2 वर्सां काम करता आनी लास्ट तिकेटी दिवच्या हे विचारप म्हणजे कितें कोणी सांगलें गुंडुराव विचारलें म्हाका गिरीश प्रेसिडेंट मरे गिरीश आहलो तुमी म्हाका सांगा तो प्रेसिडेंट मरे इंता वांगडा आहलो न्हू सगळे आहले आनी हांव कोण एक बऱ्या मनशाकूच घेवन गेलो आमकां तेय विटनेस आहा सो आयज ते तुमी तर जाय पयशे मागले आमचे कडेन मनीस पासून आहा जाय जाल्यार ताका भायर काडटलो गरजेच्या टायमार भायर काडटलो तेन्ना तांकां कळटलें कोणा कडेन पयशे घेतले कोणा कडेन मागले ते आनी आयज पासून हायबिडाचेर मनीस आहा आयज पासून तांकां 5 करोड दिवन तिकेटी कितें आतां तुमी पळोवपाक जाय ह्या काँग्रेसानूय म्हणून लोकांचो जो थोडो ट्रस्ट आहा काँग्रेसाचेर म्हणून तेजो मिसयूज करूंक फावना एक गोश्ट सांगता तुमी आमी नुव्या मतदारसंघाचो थोडो लोक हार्डकोर लोक काँग्रेस म्हणून आहा आमी काँग्रेसाचे वोटर म्हणून आनी काँग्रेसाक वोट मारतले म्हणून थंयसर थोडे ते भाशेन जायते मतदारसंघ आहा थंयसर ऑलरेडी रेडी आहा बाबा हिंगासर रेडी वोट आहा एक 3,000 4,000 वोट आहा आनी आमी हे तर जिखोत आनी आपल्या पर्सनल वोट कितें घेवन आमी जिखोवंक शकता म्हणून हिंगा फुडें सरलेल्या मनीस जायत्या मतदारसंघांनी अशे दर एक मतदारसंघांनी असो वोट बँक थोडो आहा म्हणून थिंगा फुडें सरलेल्या बाबा टिकेटी घेवपाक रेडी आहा पळय खंयच्याय पक्षाचे ज्या मतदारसंघांनी बेज ना आनी स्ट्रॉंग फोल्ड ना त्या पक्षाचे थिंगा कोण टिकेट मागतले कोण मागोवंक ना कोण पयशे दिले कोण दिवचे ना तुमच्या लास्ट टाइम पैसे कोणी मागले गिरीश चोडणकर का हायकमांड कोणी मागले थंयसर आसले न्हू इंचार्ज तेच आसले ते आहले न्हू ताका हायकमांड कशें कळटले तितले दिले आनी तुमी कोणी नांव सांगूना अजून कोणी मागले ते तुमी म्हणटा कोणी मागले तुमकां नांव सांगलां मरे कोण गुंडुराव मरे आशिल्ले भितरल्यान आपण इंडिविज्युअल आपोवप हांवें त्या टायमाक सांगलें मागीर लास्ट मिनटाक म्हाका म्हणूंक लागले आनी 2-4 दिसांनी म्हाका म्हणलो आमच्या पक्षाचे 4 जाण सांगता जरी तर मिकीक तर तिकेट दीत जाल्यार आमी भायर सरून आमी पक्षांतले भायर सरून वयतले हांवें सांगलें त्या गुंडुरावाक जे आयज तुमकां 3 दिता मिकी एकलो ही जाल्यार तिकेट दी जाल्यार 4 जाण भायर सरून वयतले ते फाल्यां म्हळें वचपाचे आहा ते वयतलेच आनी हरेच गेले आनी त्या टायमार गेल्या उपरांत आयज पासून म्हाका कडेन मॅसेज आहा त्या गुंडुरावाक हांवें एब्यूज करून मॅसेज घातली एब्यूज करून हें तुका सांगलेलें म्हणून आनी दर एक मतदारसंघात आमी जेन्ना आमी प्रचार करताले तेन्ना लोकांक आमी क्लियर सांगलेलें हे मनीस धांवले आनी आतां हे पावटी
ह्यो मनीस जो येयला प्रेसिडेंट म्हणून हो प्रेसिडेंट म्हणून येयला आतां तो हॅट्रीक जातली तितल्यानूच आहा कित्याक ऑलरेडी भायर लॉबी करून दवरलेली आहा कोणाक तिकेट दिवपाची आहा ते लॉबी करून दवरलेली आहा पळय टायम येयलो आमी भायर काडटले म्हाका खबर आहा कितें चल्लेलें आहा कोण चल्लें ह्या ही लॉबीक आमी कनेक्टेड आहा तितूंतले आमचे कॉमन फ्रेंड आहा खंयची भाशा चलता कसली भाशा चलता ती आमकां खबर आहा कितले रेट टिकेटी कितले रेट हा रेट फिक्स आहा काय म्हणटा पळय तुमी हें पळोवपाक जाय मार्केट कशें चलता ह्या मतदारसंघात कितलो आहा वोट कितले बरे आहा कशें चलता? काँग्रेस आहा त्या प्रमाणे मागीर मागपूय तशेंच दिवपूय तशेंच ना I never. I joined only 2020. I worked because I was called to join, and they called me in Delhi. I joined in Delhi, not even here. And I worked for Congress. As I was given an assignment to work for Benawali Constituency, where I got 3 times elected. म्हाका मेंबरशीप ड्रायव्ह करूंक आयली 7,000 ड्रायव्ह केले आनी तो मोस्ट सिनियर MK शेख बसलेलो आहा ते कडेन दिले 7,000 मेंबर करून आनी कॉपी काडून हांवें म्हाका दिले ओरिजिनल तेकाच दिले सो म्हाका दिसता खंयच्या मतदारसंघात काँग्रेसा कडेन 5,000 मेंबर आहा सो इतले तरी केले आमी आमचें कॉन्ट्रिब्युशन केलें आनी तुमी पयलें आसलें 2-3 म्हयन्या पयलें आमी स्टेटमेंट केलो बाबा आमी वावर केलो आमी तुमच्या खासदाराक निवडून काडले आमी जिल्लाक निवडून काडले कीप दॅट टेम्पर आमी तशेंच आयची प्रेस कॉन्फरन्स अमित पाटकरांच्या समर्थनाक लागून घेतल्या तुम्ही त्याका ना अमित पाटकराच्या समर्थनाक लागून न्हू पूण ह्या मनशाक अमित पाटकरान आनीकूय ह्या पक्षान आनीकूय मनीस आहा आनी कोणाकूय दिया न्हू जे मनीस सोडून गेलेले फेलियर म्हणून सोडून गेलेले आपणाच्या तोंडान सांगले आपण फेलियर म्हणून ज्या मनशाक परत तुमी घेता त्यांचे कोण हाताक दिवन दी बऱ्या मनशाक दिवन बरे म्हाका सांगपा मिकी म्हाका दिले ताका जाय ताका दिले म्हणटात तांकां जाय तें करूंक दिल्या म्हणून दिल्या न्हू ओके मिकी म्हाका सांगपा तू पार्टीन ना म्हणटा जाल्यार तू दुसऱ्याच्या पार्टीचेर कसो उलोवंक दिता आतां तुवें म्हणलें आपूण काँग्रेसमॅन न्हू आपल्याक आपयल्लो एक तुका तेंच सांगूंक सोदता हांव म्हाका रायट आहा उलोवपाक जेन्ना खर इलेक्शन दर इलेक्शन येता ते आमकां सपोर्ट मागता आमी काँग्रेसाक म्हणून सपोर्ट केलो आमचे गिरीश आसा सर तू दिवचो ना सपोर्ट आतां हय आतां तूं काँग्रेसी वांगडा वचपाना आमी ते पळय हांव तुका सांगता म्हाका बरें ऑर्गनायजेशन एक्रॉस गोवा जे काँग्रेसा कडेन पावचो आसचें ना म्हाजो आयज म्हाजो 15 वर्सां गोंयांभर हांवें कशी सुविधा केलेली कोणाक कितें दिलेल्या आमी ह्या आतां करता जाल्यार ह्या दाखयना म्हाका खबर आहा तुमच्या मतदारसंघान वचूं जाल्यार म्हाका कितें मेळपाचें म्हाका खबर आहा आनी म्हाका तुमी 2 म्हयन्यान दिया 2 म्हयन्याच्या पयलीं हांव सारकें खंयची पार्टी हांवें ऑलमोस्ट सेट करून दवरलेल्या ब्लॉक तुमकां एक तुमकां दिसतले खंयच्या मतदारसंघात न्यू पार्टी न्यू पार्टी विथ फ्री टिकेट न्यू पार्टी विथ फ्री टिकेट न्यू पार्टी फ्री तिकेट म्हणजे तूं म्हणटा बाकीच्या पार्टीन पयशांनी टिकेटी दिता न्हू फ्री तिकेट तुजी फ्री आसतली आमी ज्या मनशांक दितले जे गोंयांभर बरे वावर करपी गोंया खातीर फुडें सरपी बरो सोशल वर्क आसा ताका दितले आमी पयशांनी तिकेट दिवं ज्या टायमार न्हू आमी पयलींचे कोण येता इंडिया आतां इंडियाचो ब्लॉक म्हणटा आहा खंयसर कोण आहा इंडिया ब्लॉक म्हणटा सुद्दां करून गेले म्हणटा इंडिया ब्लॉक म्हणटा ते उरले खंयसर आनी असल्या कारणाक लागून इंडिया ब्लॉक सोडून वयता आरजी पार्टीचे तुझे किती अपडेट आता आरजी पार्टीचे न्हू तेंचे इंटर पॉलिटिक्स कितें चल्लां तेंचे इंटर पॉलिटिकल कितें चल्लां तें तेंचे आमच्यांनी कमेंट म्हणूंक जायना तेंकां आनी म्हाका कांय ना आमी कसले तेंचे पूण तूं काँग्रेसीचेर उलयता पळय आरजीचेर कित्याक उलयना काँग्रेस कित्याक उलयता आरजीचेर कित्याक उलयता म्हाका आनी आरजी कितें आहा तर आमचे तेका आमी कितें सपोर्ट केला आमी जावं आपाक सपोर्ट केला आमी जावं दुसऱ्या पक्षाक सपोर्ट केला ज्या पक्षाक आमी सपोर्ट केला आमकां दूख जाता आनी दूख जाता देखून आमी आमची जे भावना आहा ती तुमच्या फुडल्यान मांडल्या लोकांक पावपाक इतलेंच आता गिरीशाच्या लिडरशिपी खाली काँग्रेसचे फ्युचर कितें फ्युचर हो फ्युचर दिसता
फ्युचर तो हो दिसता म्हाका काय हें कांय दिसना हो दिसता पण नवी पार्टी काडटलो काय तूं आनी कोणाक नवी पार्टी म्हाका पार्टी आहा बाबा आतां ऑलरेडी पार्टी आमचे कडेन आहा कांय हरकत आसा ना म्हणजे पोन्नी आसा काय नवी पार्टी आहा आनी आमचे कडेन बरे मनीस आहा तितून बरे एडवायस करपी मनीस आहा सगळे बरे बरे मनीस मी नवे म्हटलं कोण त्यांची हा आदले आमदार बिमदार कोण आमदार ना आमदार बरे मनीस सगळे कांयची कॉन्स्टिट्युएन्सीन घालतले पळय त्या हांव आतां गिरीशा भाशेन स्टेटमेंट म्हाका करपाक नाका जायते चेंजीस जातले वेट एंड वॉच चेंजीस पळयता येस तरणाट्यांकूय दितले कोण बरे जाणटे म्हणून ना कोण बरे आहा बरे सोशल वर्कान आहा क्लीन आहा आमी तांकां दितले लोक कॉक्रोच पार्टी करतात तुका आय हॅव नो कमेंट आय हॅव नो कमेंट ते कितें जाता ऑफकोर्स जेन्ना एक जजान कमेंट मारलो दूख जाली युथाक आनी युथान एक मुवमेंट चालू केलो ती सारकी मुवमेंट चालू केलो बट इट वॉज इन्सल्टींग दो युथाक इन्सल्ट केलो सो इट वॉज बॅड प्रेसिडेंट अशें स्टेटमेंट करप आनी युथाक मोरल तेंचो डावन करप विच इज वॉज व्हेरी बॅड बट आमी शामील आहा ह्या ज्या युथांनी कॉक्रोच पार्टी म्हणून काडली ती पार्टी खूंय आहा कितें आहा हांव नाका बट हांव शामील आहा त्या खातीर आनी जो स्टेटमेंट केला ज्या जजान हो रॉंग प्रेसिडेंट हाडले आनी म्हाका दिसना असले जजान असले स्टेटमेंट करप सारकें आहा